येवकार सगळ्या आमी सध्या आसा जे आमचे वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी सावडेम पंचायत ही आनी जी ही प्लेस आसा ती करमळी बुद्रुक. सो हांगा कितें जालां की म्हाजी फाटल्यान जी आसा ती प्रायमरी आमची शाळा आसा आनी एक पाटी हांगा जी पाटी आतां तुमी पळोवपाक शकता. पाटी जी आसा ती ओल्ड जाल्ली आसा. तिजे जे नांव आसा जे पाटयेचे जे नांव कोण कोण कितें आसा ते फावंडेशन स्टोन घालता तेन्ना जी पट्टी आसा ती ना. ती ऑलमोस्ट 2019 घातलेली जेन्ना हांगा कळोन आयला. आनी ही घातलेली की हांगा जी अंगणवाडी जी आमी बालवाडी म्हणटा तिका लागून ही प्लेस आसा ती आशिल्ली. टेंडर जालो जाल्यार आयज हांगचो जो लोकल MLA कंटिन्यू आसतो जो विश्वजीत राणे जाल्यार हांगा लक्ष कित्याक घालना. हो जो टेंडर पास जाल्लो जो गव्हर्मेंटान तो तुमी अमावंट पास जाला जाल्यार आयज ही अंगणवाडी कित्याक जायना. जेन्ना तुमी टेंडर काडटा सांगता व्हडले व्हडले आमी हे इलेक्शन लागीं आयले की तुमी सांगता की आमी हांगा फावंडेशन स्टोन घातला हांगा थंय पाटी बांदल्या हें जातलें तें जातलें. जाल्यार आयज 2019 जेन्ना हे फावंडेशन स्टोन घातला जाल्यार हांगा ही अंगणवाडी कित्याक जायना. म्हाजे ते सायडीन आसा देवूळ आसा हांगचे गांवचें देवूळ आसा. ते देवळाचें म्हाका हांगच्यान दिसता अंगणवाडी सेंटर म्हणून जे तेणी थंय ते भुरग्यांक शिकयता. जेन्ना तुमी प्रॉमीस करता जाल्यार लोकांक सांगता आमी हें हाडटा तें हाडटा जाल्यार हांगा ही जावपाक जाय आशिल्ली. हो गव्हर्मेंट आसा ते फक्त आमकां फटयता. आनी हो जो MLA आसा हांगचो जो बाबा तो काँग्रेसी आशिल्लो पयलो खंय तरी आतां BJP येयला आपली स्वार्था खातीर. लोकांक ओवरऑल ताणें पिक्चर दाखयता बाबान हें केलें तें केलें पण बाबान हांगा कांयच करना. अश्यो कितल्योश्यो हांगा अंगणवाडी तेणी घातलेल्यो आसा जावना. सो आमच्या वांगडा पळय गांवचे भाव आसा क्रांतिकारी भाव आसा. तसोच म्हाज्या वांगडा हांगचो आमचो RGP प्रेसिडेंट आसा निलेश गांवकर. अश्यो बाकीच्यो आसतल्यो ताका खबर आसा तो तुमकां सांगतलो इन डिटेल्स. आनी हांगाय कितें जालां जे प्रॉमीस केल्लें ते हांगा हो MLA फेल जाल्लो आसा गव्हर्मेंट फेल जाल्लो आसा तेंय तो सांगतलो. सॉरी एक इंटरप्ट जालें. ही एक्चुअली बालवाडी हिचें इनॉग्रेशन जाल्लें 2013. ते विजनरी लिडर म्हणटा मनोहर पर्रीकर हेच्या हातीन जाल्लें आनी तेन्ना PWD मिनिस्टर आसलो दीपक पाउसकर. आनी अश्यो कितल्योश्योच बालवाडी आसा. आतां हांव विश्वजिताक सांगपाक सोदतां तुका खबर नासतली पूण हांव तुका सांगता तुजी नगरगांव पंचायत ब्रह्मकर्मळी बालवाडी तुजी ना. तुजी माळवले गांवांत बालवाडी ना आसा पूण ती रिपेरिंग आहा ती अजून 6-7 वर्सां जाली अजून रिपेर जावना. सेकंड थिंग नानोडा गांवांत तुजी अजून पाटी लायिल्ली आहा बालवाडी ना. तिजें इनॉग्रेशन केल्लें आहा 2013. सेम वाळपय म्युनिसिपालिटी वेळूस गांव आसा वेळूस गांवांत पाटी लायिल्ली आहा तुजी ती पाटी ऑलमोस्ट आतां पडली तिचें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. हांव म्हणटा जर पाटी लायता जाल्यार हाजो पाटी लायले मिन्स तेजो कितें तो फंड आसा जो बांदपाक आनी ते जी बालवाडी बांदता ती GSIDC हाच्या मार्फत बांदता. सो तुमी फंड तो केल्यार तरी कितें. सो हे आन्सर लोकलांक तुवें येवन दिवपाक जाय. इतलीशीं वर्सां आतां ही बालवाडीची पाटी 2013 ते ऑलमोस्ट हे 10 इयर्स चालू आहा. तेन्ना पर्रीकर आसलो तो गेलो. सो निलेशान सांगला म्हाजी एक मिस्टेक जाली हांवें 2019 म्हटलेलें तेणें आज जशें सांगलां जो करेक्ट करता 2013. सो हो आयज लोकांनी चिंतपाक जाय की हे जे MLA जे मिनिस्टर आसा ते आमची कुस्तार आयज थंय आसा. लोक म्हणटा लोक खुबशे तेंचे उपकारा लावता. काम दिलें विश्वजितान काम दिलां GMC लायला आनी खंय लायला उपकार धरनाका. तुमची आवय बापूय तुमी नातल्या तांकां लागून म्हणून आयज ते सत्तेर आसा ते आमची उपकारां आसा. लक्षांत येता हे जे आयज गोंयभर मिनिस्टर आसा जे आमदार आसा ते आमी तेंची उपकारां ना. आमकां लागून जे आमकां गोंयकारांक लागून आयज ते सत्तेर आसा त्या उपकारां आसा. सो चिता. सो हांकां भिवपाची गरज ना. CMान सांगलां भिवपाची गरज ना म्हणून सारकें ते गेलें. सो हांकां CM किंवा हे मिनिस्टर कित्याक सत्ता आयज हांगा म्हणल्यार फाल्यां थंय मिनिस्टर कितले येयले गेले CM कितले येयले गेले. सो लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. ते रिणाचे ते तकलेचे वजें आसा ते काडा. आपल्या चल्याक काम दिलां कोणा हांगा लायला कांय उपकार करना ते आमचे उपकारां आसा. सो प्रत्येकान चिंतपाक जाय. आनी सोंपयतना विश्वजिता कडेन मागता अशें खुबशे जशें आतां निलेशान सांगला बालवाडी ज्यो तुवें टेंडर काडलेल्यो तूं आपली आपली पंचायत म्हणटा जाल्यार मातशें लक्ष दी. गांवां भोंव ते मिरामार मागीर केन्नाय वच सुटयां चल पूण आतां गांवां भोंव. गांवां एकदां इलेक्शनां येता तुमी भीक मागपाक धाडटा पयशे घेवन बाबा इलेक्शनां बाबा भोंवता सगळ्या. जाल्यार आतां एकदां ह्या गांवांत कितें कितें इश्यूज आसा ते लोकांनी क्लियर करा. व्हडले व्हडले बिल्डींग हे आमचे
रस्ते बांदले पूल बांदले म्हणून गोंयकारांची पोट भरपाना. खरो गोंयकार तसोच आसा, फाटल्यान आसा, काम धंदे ना, सगळें बेकार आसा, तेजे अन्याय जाता, स्किमी ना ताका, ज्यो बेजीक नेसेसिटी आसा, लायट उदक रस्ते थोडे मेळत ना, अशें खूब कडेन गांवांनी आसतले. सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन, सीएमा कडेन, जो लोकल MLA मिनिस्टर विश्वजीत राणे, जी हांगा पंचायत बॉडी, लोकल पंच जावं पंचायत बॉडी सरपंचा कडेन मागता, ज्यो कामां तुमी घेतलेली ती करा आनी लोकांक न्याय दिया. देव बरें करूं. हे पळय आमी जे सांगताले जी आतां हेजे आमची देवळाची जे आमचे हांगा देवूळ हे, सो देवळां सद्या आतां ते शिकयता खंय, तें जेन्ना आमी उलयता तेन्ना तुमकां सांगलेलें. सो हेच की हांगा गव्हर्मेंटान जावं हांगचे लोकल MLA मिनिस्टरान, पंचायत बॉडी, पंच सरपंच किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटी जे टेंडर काडल्या, जे पेंडींग आसा, कितें जाल्यार तेजेर लक्ष दिवन क्लियर करपा जाय. देव बरें करूं.